शिकोंक जाय कितें सारकें आसा तें करूंक जरूय तें सारकें न्हयशें दिसता जाल्यारूय आमी सारकें आसा तें करूंक शिकोंक जाय. जेन्ना आमी इतलीं दुखोवल्यांत की अशें दिसता आमचे भितर सगळें कोलसून पडटा म्हूण आनी तुका घडयेक खूब 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 कालाक सारकें आसा तें करूंक पडत तुका सारको परिणाम मेळच्या आदीं. हांव तुका फोटी मारिना. हांव तुका फोटी मारून म्हणोंक ना एक मागणें कोर आनी फाल्यां तुका तें मेवतलें. तें घडयेक ते भाशेन जायत पूण घडयेक जावचें ना. पूण म्हज्यान तुका हें सांगो येता, तुका खरें जाय देव तुका दितलो. तें वेल सोरो जावचें ना. तुका उशीर जावचो ना. नेमलेल्या वेळार हांव नकलो केदना तें पूण देव जाणो आनी ताचो वेल आमच्या जिवितान एकदम सारको आसा. एकदम सारको. आनी इतलें म्हणसर हांवें केल्या ती चूक करी नाका आनी हांव निराशी जावन ती स्वता करूंक तोच बीत करूं नाका. तुज्या जिवितान आनंद घे. तूं आसा थंय थान तूं वेताय थंय पर्यान आनंदीत जा. सो तुका जाय देंवचाराक त्रासान घालूंक दोन दीस उठ आनी तुज्यान जाता तितलो खुशाल जा. म्हणजे तुजो प्रवास आनंदीत जावं दी. देवाचो मोग कर आनी गरज तुवें 2 दिसा व्हडल्यान म्हणून देवा हांव रावता म्हज्यान दर्शन सुफल जालोलें पूण तूं जाणय देवा जर तें म्हाका केदींच मेळना हांव तरी तुजो मोग कोत्तली. तुवें तें केल्यार वा करिना जाल्यार हांव खोशी आसतलीं. जर तूं सारकें जाल्यारूच म्हाका तें कर. ओ मोहिमा, हांव उमेदीन बरोवन सगल्या बिल्डिंगान धांवतलीं शें दिसता. हो आसा देवाचो पूत जो संवसाराची पातकां काडटा. म्हाका खात्री आसा लोक चिंतलो वय तर तो कोण. आमी कांय ताका आयकोंक ना. तो देवाचो पूत न्हय तर तो कोण. जेन्ना पयलींच म्हजी मिनिस्ट्री वाडोवंक लागली आनी म्हाका आमंत्रण दिलें असल्या एक वा दोन वर्ड कॉन्फरन्साक एक खास उलोवपी जावपाक, लोक म्हणटालो बरें तूं खंयच्यान आयलें हें आदीं आमी तुजें ना आयकोंक ना. हांव चिंतालीं वय हांव खंय तरी आसलीं पूण आसलीं थंय तुका वचोंक नाका जातलें. तूं जाणय आतां म्हजी समाजीक मिनिस्ट्री म्हज्या खेरीत जिविताक लागून आसा. गेल्या 35 वर्सांक हांवें म्हज्या खेरीत जिवितान कितें केलां आनी हांव 2 दिसां म्हज्या खेरीत जिवितान कितें कोत्ता तें. चिंती नाका तुज्या समाजान एक मनीस जावं येता आनी खेरीत दुसरो जावंक शकता म्हूण. जर तूं तुजें जिवीत सारकें जिवंक सुरू केल्यार म्हणजे खरें सारकें तुजी मन अवस्था सारकी दवरून शिकूंक तुज्या उतरांची कशी काळजी घेवंक जाय ती, तुजें मन देवा सवें थीत दवरूंक, तुजें काळीज राखूंक, कांयच आसूंक फावना क्रोध राग वो बोगशिना तसलें. एक मोगाल मनीस जावन जें दुसऱ्यांक पावता तें आकोड न्हय. देव आमकां एकदम सोंपें कोत्ता. ताका कितें आमी केल्लें जाय आनी तें करूंक तो आमकां कृपा शक्ती बल आनी जानवाय दिता. आनी वय देवाक जाय तुजी स्वप्नां तुजें दर्शन पुरी जाल्लीं पूण तुज्या जिवितान ती ताची पयली पसंती न्हय. तुका कितें जाय तें दिवचें दिवन ताका जाय तुका करूंक आपल्याक जाय तशें. म्हाका खात्री आसा तांणी चिंतलें बरें तो खंयच्यान आयलो. वय तो वाडलो 30 वर्सां पासून. 30 वर्सां एका 3 वर्सांचे मिनिस्ट्रीक पासून. पूण ती 3 वर्सां इतली मजबूत आसली की देव ताका सोडटा म्हणसर ते आजुनूय 2 दिसां संवसारभर लोकांचेर परिणाम हाडटा. हालेलुया. जेजू पयलोच दिसती पडलो तेन्ना कोणूच तो कोण तो नकलो आसलो पूण जेन्ना आतां तूं जेजूचें नांव म्हणटा वाव तो वाडलो. हेब्रावांक 5:8 म्हणटा आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा दोगडा वरवीं देवाचे खोशेक घालतो जालो आनी ताच्या पुराय अनुभवान सगळीं मनात अनुभवान आनी तो सामकोच शिकलो मनात शिकलो आनी देवान ताका संप्राज्ञेक पावयल्या उपरांत खालतेपणान आपली खोशी कोत्तल्या सगळ्यांक तो सासणीक सोडवनाचो कारण जालो.
तो 8 दिसाचो आसतना तेन्ना तान 12 वर्सां जायसोर ताणें सोंसलें तें, आनी तसोच तो 12 वर्साचो आसलो तो 30 वर्सां जायसोर ताणें सोंसलें तें, त्यो फकत वाडप म्हूण वारनान कोत्ता. देवान आमकां सगळें सांगपाची गरज ना, आनी आमी सगळे आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. कांय वस्तू ज्यो वाडटाना सोंसतात त्यो न्हय, त्यो वस्तू ज्यो तुवें दुसऱ्यांक सांगपाच्यो, त्यो वस्तू तुवें सोंसूंक जाय आनी तुज्याच भितर आनी देवा मदें दवरूंक जाय. म्हाका तुका सांगो दी, जेन्ना एक बायल प्रसूत जाताना तिका त्या रुमान कोणूच नाका, फकत तांची ती चड गोट वो लोक आसा तींच. तुजो जल्माचो शिकोक थंय आसा, पवित्र आत्मा म्हणटा लॉर्ड. पळय, जायतो लोक भायर वचोन व्हड वस्तू करूंक चिंता, पूण तांकां तसलोच अनुभव ना, ताचे लागीं कांयच ना. तुजो न्हय जोर हांवें म्हज्या घरांत एक नल बसोवपी हाडूंक जाय, म्हाका अनुभव आसलेलो आवडटा. म्हाका कोण म्हज्या पायपाचेर एसाय मारलेलो नाका. कोणा लागीं सामग्री आसा तो जाय, तो येवन ताचे लागीं सामग्री नासल्यार मागीर कितें. ताणें म्हाका म्हणलें, बरें तुजे लागीं आसा, म्हाका तुजे नल सारके बसोवंक जाय, म्हाका कसलो अनुभव ना, सामग्री ना, बरें त्या बदल म्हाका कांय करूंक नाका. आनी गरज आमकां अनुभव आसूंक, आनी गरज आमचे कडेन सामग्री आसूंक. आतां हांव तुका सांगता जें तुका आयकोंक नाका. तूं तुज्या जिविताच्या बऱ्या वेळार अनुभव मेळ्ळो ना, तुका कठीण वेळार अनुभव मेळटा. तुका तुज्या जिविताच्या बऱ्या वेळार सामग्री मेळ्ळो ना, तुका कठीण वेळार सामग्री मेळटा. तुजे लागीं कांयच ना दुसऱ्यांक दिवच्याक, सो तूं तुजे हुशार येवजून तुका थोडो पूण अनुभव आसूंक जाय. जेन्ना हांव तुमचे लागीं उलयतां तेन्ना हांव फकत देवाच्या उतरां विशीं उलयना, पूण हांव म्हजें जिवीत तुमच्या मुखार घालतां. हांव जाणो की देव खरो म्हूण, आनी तुज्या जिवितांत ताच्यान कितें करूं येता तें हांव जाणो. आनी हांव जाणो तो शांत आसतना पासून तो वावुरता म्हूण. तो वावुरता. म्हाका तुमकां एक सांगो दी, जेन्ना तुका दिसता देव कांयच करिना म्हूण, तेन्ना घडयेक तो जायतेंच कोत्ता. आनी मनशा बदलेक देवा तूं कित्याक म्हज्या जिवितांत कितें करिना, म्हाका सजमना, म्हाका दिसना म्हज्यान आनीक सोसूंक जाता में, म्हाका दिसता हांव सोडून दिल्यार बरें. गरज तुवें तुजें तोंड उगडून व्हडल्यान म्हणून आनी देंवचाराक जाता तितलो पिसो करूंक. देवा म्हाका कितें दिसता ताची पर्वा ना, हांव सोत मानता तूं वावुरता म्हूण. जें कितें तूं ह्या शांत वर्सांनी तुज्या तोंडान म्हणटा तें तुवें चिंतूंक नासलोलें त्या परस म्हत्वाचें. असल्यो वस्तू म्हणो नाका, वय हें कसलेंच उपयोगाचें न्हय. हांव फकत म्हजो वेळ ओगडायता, कांयच बदलो ना, हांव बदलो ना, कोणाक कांयच पडना, म्हजें थंय कांयच बरें घडना, म्हाका दारां केदींच उकडी जायनान, कोणूच म्हजी तोखणाय करिना, सगळ्यांक संदी मेळटा, म्हाका मेळना. तूं जिवीतभर गुणगुणीत तारकार करीत त्याच पर्वता भोंवतणी भोंवत रावतलो. ना त्यो वस्तू आसात कश्यो मानून. मोइसेसाक पयल्या 3 वर्सांक ताच्या जिविताच्या 3 म्हयन्यांक लिपयलोलो. आनी जेन्ना तो चिंतलो आपूण तयार जालो म्हूण भायर सरोंक, आपली मिनिस्ट्री घेवन आनी इस्रायलकारांक सुटका दिवंक, ताका 40 वर्सांक अरण्यांत पाटल्या भागांत धाडलो. तो कोण तो सगळीं विसरली. तो एक पावटी फारेसीचो एक पूत आसलो पूण तांकां पडोंक ना, कोणेच मोइसेसाचें चिंतोंक ना, कोणूच मोइसेसाची खबर करिनासलो. पूण देव जाणो तो खंय आसलो तो. आनी सारको वेळ जातोच देव ताका एका उज्याचो जिलकुटान दिसती पडलो आनी ताचो उपयोग केलो. ताका त्या अरण्यान कितें घडलें तें हांव नकलो. तूं जाणा बायबलीन आमकां सांगोंक तोकोच घेना, तो वाडलो. तो फकत वाडलो. आनी उपरांत जोआव बावतिस्तान पळोवया, ल्यूक चॅप्टर 1 वर्स 76. हें म्हाका खरेंच अजापाचें. हांव लोकांच्या जिवितां पळोवंक सुरू करतोच. वेळ लागोंक ना म्हाका सजमोंक म्हजें थंय कितें घडटालें तें, जेन्ना हांव खरेंच बायबल शिकोंक लागलीं. आनी मागीर तुवें थारावो घेवंक जाय तूं सैमात आसा वो ना तो.
त्यो बरें करूं आतां मुखार वेता. म्हणजे खरेंच तुका जाय देवान तुजो उपयोग केल्लो? खरेंच तुका जाय देवान तुजो उपयोग केल्लो? म्हणजे खरेंच आनी खात्रीन तुका सामिग्री हाडूंक जाय, तुका अनुभव मेळोंक जाय? देखूनच त्या दोगा पुटाच्या आवयन जेजूशी येवन म्हटलें, तुज्या राजान तोन्या म्हज्या दोगां पुतांक एक उजव्याक आनी दुसऱ्या दावाक तुवें बसयलेलो जाय. जेजून म्हटलें, ओस तरेन तूं नकलो, तूं कितें विचारता तें. जॉन बावतिस्ट Luke chapter 1 verse 76. आनी तुका बालका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रोवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराचो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचे बॉक्साने दिता ता तारोनाचो वोलोक ताच्या पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दोयाल मोयाल देवाच्या काळजाचे देणे आमचे वयर स्वर्गा वेलो एक सूर्य तो उदेसो कोत्तलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. कालोकांत आनी मोन्नाचे सावळेंत जियेतलो आनी सूर्य उजवात दितलो. आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. ताच्या जिविताचे फुडारी कितली बरी प्रकाशवणी जाल्या. आनी तुका बालका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रोवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराचो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. वेळसेटी आनी भुरगो वाडटा. आनी बुद्धीन घोट जायत वेता. आनी तो ओरोन्यांत आसलो. ओरोन्यांत हांव तुमकां सांगता देवाक ह्या ओरोन्यांत कितें पूण आसा म्हूण. जो कोणाचो तो उपयोग करूंक सोदता तांणी थंय वचोंक जाय. आनी त्या दिसा थान ताका त्या ओरोन्यांत धाडलो. आनी त्या दिसा थान आनी तो चड जाणटो आसलो अशें म्हाका दिसना. शेकी तो दीस जेन्ना तो भायर आयलो, बोबो मारून पिश्या मनशां परी पाचताप करात, देवाचें राज लागीं पावलां. हांव नकलो तो थंय भायर आसलो तेन्ना ताका कितें जालें तें, जेन्ना तो उंटाचे लोवेन नेसो आनी तोल घालतालो. म्हाका तें इतलें रुचीचें दिसना. पूण कितें पूण घडलें, कितें पूण ताका तयार करी, कोणाचीच पर्वा करिना जावंक. चलो तुमकां कांय जाणांचो देवाक उपयोग करिना जो करून तुमचें मन आजुनूय तुमचे बदल लोक कितें चिंता ताचेर आटापलेलें आसा. आनी तूं जाणय कितें जातलें, लोक तुजे विरुद्ध वस्तू कोत्तलो आनी लोयतलो जे तुका इतलें दूख आनी त्रास दितलें की तूं शेकी ताची पर्वा लेगून करचें ना. चलात जर तूं चिंताय सगल्यांनी तुजो मोग करूंक जाय म्हूण, कित्याक तुका देवाची सेवा करूंक जाय देखूनय, तुवें आनीक पावटी चिंतल्यार बरें. ताका ताका कारान नासतना तांणी नाकारलो. देवाच्यान तुजो उपयोग करिना जो तूं लोकांक कितें चिंता ताचेर मन दवरल्यार आनी तूं मनशांक दाखोवंक तें कोत्ता आनी तुका सदांच अपमान आनी दूख भोगता, तो तूं फुडो कसो कोत्तलोय? अनुभव तुवें कांय नवी सामग्री दिता. हांव नकलो जॉन बातिस्तान थंय भायर कित्याक भोगलें तें, पूण म्हाका एक वोट दिसता वस्त जॉन 3 हातून. जर आमी थंय 1 मिनिटाक पळयलां, थंयसर भायर एक चरित्राची उदरगत जाताली. आनी पोले एक वस्त आसली, तो एकलोच आसलो. आनी केन्नाय तूं एकसुरी आसतोस देवाच्यान व्हड वावर करूं येता. हांव नकलो थंय भायर जॉन बावतिस्ताक कितें घडलें तें, पूण म्हाका दिसता ताचें चरित्र बदललें. जॉन 3 chapter 3 verse 25. मागीर जॉनच्या कांय शिश्यांनी एका जुडेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी जॉनशी येवन ताणें म्हणलें, राबी,
जॉर्डना पोलतोडी जो तुजे सांगाता आसलो आनी ताचे विशीं तुवें गोवाय दिली आनी म्हणलें वो देवाचो पूत जो संवसारचे पातोक वता तो पोले आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचे शीं वेता. जो हांव तुजें शीत जावपाक शकता तुवें कितें पूण करूंक जाय. तो तुजी सुवात घेता. आतां सगलीं ताचे शीं वेतात. जोआन त्या विशीं चिंतूंक पासूंक ना. ताचो जाबाब बोले देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेलो ना. देवान दिलां तें देणें घेवन मनशान दादोशी जावंक जाय. आनी आनीक दुसरी वाट ना. दुसरी कांय वाट ना. कांयच वाट ना. वर्स 30 तो वाडत वचोंक जाय. पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. देवान म्हाका कितें करूंक धाडलां आनी हांवें तें केल्लें आनी हांव कितलेंच केल्यार ताचे वाटेन येवचो ना. आतांचे वाटेन येवचो ना. हांवें पयलो जावची गरज ना. हांवें फकत देवाची खोशी करूंक जाय. तुवें जाणो जावंक जाय देव तुका कितें कर म्हणटा तें कशें करूंक जेन्ना वेळ जातोच तें करूंक आनी कशें बंद करूंक. शांत वर्सां जेजूकूय आसली. जॉन बावटिस्ताक आसली. मोइजेसाक आसली. जुजे 13 वर्सां बोनकोनीन आसलो तरी ताणें कांयच करूंक नासलें. पूण नीट बोनकोनीन तान पालिसीन पावलो. जॉयस तूं शांत वर्साची खबर करता. म्हाका दिसता म्हाका शांत जिवीत मेवलें म्हूण. केद ना म्हजें सवें कितें जातलें. म्हज्यान तुका सारकें केन्ना सांगून येजो पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता तें घडयेक आवचितूच जायत. जे परी जेजू आवचितूच आयलो ही आसा देवाची शैली जी संवसाराचे पाप काडटा ती. आवचितूच. मोइसेसान उलपतात तें जिलकूट तेकलें आनी देवान ताका इस्रायलकारांक भायर हाडूंक आपोवणें केलें. असो अजापां आनी शक्ती आनी रेड सीच्या दोरयान वांटप आनी ती सगळीं माना आसलीं अजापां व्हड वस्तू बऱ्यो ओरोन्यान घडोवन आयल्यो वस्तू. हांव खात्रीन सांगता जेन्ना आपली बॉडी ते रेड सी दोरयार उलोयली आनी अशी तांणी चिंतलें हांव चड खोशी म्हाका म्हजी सामग्री मेवली म्हूण. हांव चड खोशी म्हाका म्हजो अनुभव मेवलो म्हूण. आनी हांवें कितें भोगलां आनी कशें भोगलां तें तुमकां सांगूंक जालें. तर हांव खोशी आसपाची आनी हांव सगळें म्हाका आवडोंक ना. म्हज्या देवा हांव कितली खुशाल हांवें हें भोगलें म्हूण. तुमी कितली भोगता तातूंत तुमकां निवारूंक म्हज्यान आदार दिवंक जालो तर हांव खोशी जावपाची. म्हजे परस बरे तरेन तुजें हें भोगूंक पडटलें तर हांव खोशी आसपाची. कारण तुजें जाल्लें तर घडये म्हाका लागला तितलो वेळ लागपाचो न्हय. सोदी नाका आनी सांडी नाका. दर दिसा तुज्या जिवितांत तूं उठ्ठोच म्हूण आयज म्हाका कितें बरें जावपाचें आसा. आयज म्हज्या जिवितान आवचितूच कितें पूण जातलें. आवचितूच देव संदी दितलो. जर आयज सारको वेळ जाल्यार आयच्या दिसा म्हज्या जिवितान संदी मेवतली. म्हज्या जिवितान पुरा सोदपाक ना. हांव सांडपाक ना. तो वाडलो. जेन्ना देवान पावलूक आपयलो तेन्ना ताचो चरित्र बरो नासलो. हांव बरी उमेदीर नासली. देखून म्हज्या इश्टांक तें थावें जालें ना. त्या पासत तांकां कळलें ना. आनी खरेंच म्हज्यान ताचो गुन्यांव करीन येजो कित्याक हांव उपयोगाक तसली वस्त नासली. म्हणजे तांणी म्हाका सांगलें तुका मजबूत चरित्र आसा. तुजो तालो सारको ना. तुजी मनाची अवस्था सारकी. सो ताच्यान गाडवाचे जाबदाचे आड उजार करूं येता. चलात तुमी म्हज्या सांगाता आसात. म्हणजे मोइसेसा लागीं फकत एक बॉडी आसली. देवान म्हणटा तुज्या हातान कितें आसा. ती फकत म्हजी बॉडी. ती खाला उडय. देवान ती शक्तीन भरली. ती उखल. पळय जर तूं तयार जाशी तुजी कोडे आसा तितलेंय खाला उडोवंक जाल्यार देव तातूंत शक्ती भरतलो आनी तो तुका तें परत उखलूंक दवरतलो. म्हजो तालो एक आत्वेच तरेचो आसलो
जो ओस्तुऱ्याक तालो कसो दिसनासलो आनी म्हाका म्हज्या तेलाची आवड नासली, त्या विशीं म्हाका भिरांत आसली. देवान म्हणलें, तुजे लागीं आसा तें एक तोंड खाला उडय. तांणी तें शक्तीन बोललें. आतां लोक तांतले सगळें आयकता संवसारान. देवाक हांसोवपाची बरी पद्दत आसा. तुजो न्हय देवाक गुपीत वावरूंक आवडटा. पळया स्तोत्रा 139 आनी तुका सोजमनी मेवतली. हांव चिंतूच. पावलू आनी सिलास बोनकोनीन आसले. मोद्या रात्री कांतारां गायत हांव चिंतूच. ती ओस्तोरी 18 वर्सांक मासीक पाल्याचो रोग जावन दोतोराशी वचोन गेली. हांव चिंतूच. कुड्ड्या बाते मिरसाकूय घडलें. हांव चिंतूच. आनी तुकाय घडटलें. गोडयेक तें आयज रात्री जायत, गोडयेक तें फाल्यां जायत. तूं वीस चिंतूच. आनी हाचे तुवें दोलो दवरूंक जाय. वर्स 13 सांद्या सांडो म्हजी कूड तुवें घोडल्या, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सय म्हळ्यार एक अजाप, सगलीं तुजी कर्तुवां अजापाचीं, ताचे खातीर तुका दिनवासता. तुजी कर्तुवां अजापाचीं, ताका दिनवासता. म्हाका गुतीम आकार तोलोय तेन्ना तुका पूर्णपण वोलोक आसली. आतां तूं हें जाणय, एक भुरगें कशी जल्मान येता तें कितलीं अजापाचें. हांव फकत चिंता कित्याक देवान अशें केलें ना की एक ओस्तरी गोरबेज जातूच तिची एक ल्हान थेली भायल्यान आसत. सुय आमच्यान सगळें पळोवंक जातलें. हें सगळें पळोवंक जातलें तर बरें जावचें नासलें. पूण हो ना, देव तें गुप्तीन कोत्ता. गोट्टाच्या परिस्थितीन, कालोखांत तो आपलो हात थंय घालता आनी आमकां कोत्ता आनी आमकां रोचता. आनी बायबल म्हणटा दर दीस आमच्या जिविताचो बरोवन दवरलेलो आसा, तांतलो एकूय जावच्या आदीं. ह्या वेळार देव तुजे भितर कितें कोत्ता तें तूं नकलो. गुट्टाच्या परिस्थितीन, कालोखांत जे तूं आतां भोगता. पूण म्हज्यान तुका सांगो येता, देव वावुरता आनी जोलोम जातलो. आनी हांव हेंय म्हणटा, सगळ्या परस वायट दूख तुज्या मुखार आसा, व्हडली संदी तुका मेळटली. हालेलुया. सुटका 33 मोइसेसाक देवाक पळोवंक जाय आसलें. म्हाका पळोवंक जाय तुका दोनया. ताणें म्हटलें मनशान म्हाका पळोवंक जायना. आनी सोरेस्पान म्हणलें म्हजी सगळी दोलोबाय तुज्या फुड्यांतली वेतली आनी हाचेर तुवें लक्ष दवरूंक जाय. हांव तुजे मुखार सोरेस्पोरें म्हजें नांव उच्चारतलो आनी हांव विंचून काडटलो ताचे सवे म्हजे ओपूर काकूत दाखयतलो. पूण ताणें म्हटलें, तूं म्हजें तोंड पळोवचें ना, कित्याक म्हाका पळोवल्या उपरांत कोणूच मनीस जीव उरोना. तेन्ना सोरेस्पान म्हणलें, हांव हांगा आसा, थंय एक जागो आसा, थंय खोडपार उबो रावतलो. जेजूक खोडप म्हटलां आनी म्हजी मोहिमा थंय थान वेतली. हांव तुका एक खोडपाचे कुणींत घालतलो आनी हांव एक वचसर म्हज्या हातान हांव तुका धापून दवरतलो. मागीर म्हजो हात काडल्या उपरांत म्हजी पाट दाखयतली, पूण म्हजें तोंड तुका दिसचें पडचें ना. म्हाका दिसता देवान 15 वर्सां फाटीं म्हाका ह्या ग्रंथाची सोजमणी दिली आनी ही आसा ती. हांव सत मानपी आनी हांव म्हज्या शांत वर्सांनी आसा. हांव तुका सांगता, म्हाका देवाक चड वेगी पळोवंक जाय. म्हाका देवा कडल्यान आयकोंक गरज कांयच जायना. हांव इकडचें वेता आनी हांव खुशालकायेचीं गितां उन्ना मारून गायता, कांयच जायना. हांव घरा म्हजे खातीर रडटा आनी कांयच जायना. हांव ह्या गोंडोलान आसतना म्हाकाच खबर ना देव येता म्हूण. येतना मिनिटाक राव आतां. देव येता. हांव नकलो, पूण देव येता. ताणें म्हटलें, तुज्यान म्हजें तोंड पळोवंक जायना, पूण हांव तुका जेजू भितर लिपयतलों तें खोडप. तूं म्हजें तोंड पळयचो ना, पूण हांव पासार जाल्या उपरांत म्हजो हात काडटलो आनी तूं म्हजी पाट पळयतली. तर तातूंत म्हाका हें मेळ्ळें,
तुज्या जिवितांतल्या व्हडांतल्या व्हड गोंडलान तूं आसत आनी सदांच तुका देव येता तो दिसती पडना पूण इश्टा म्हाका तुका सांगो दी तुका खात्री आसा तो थंय आसा म्हूण. आमेन. आनी कितें जातलें आयज राती तूं रोडोन न्हिदोंक वेशी आनी देव आपले वाटेर आसा आनी फाल्यां सकाळीं तूं म्हणटलें तो देव आसलो तो देव आसलो देव म्हज्या जिवितान आसलो म्हज्या जिवितान देव आसलो. बरें हांव मागता आमचे शिकोवणेन तुका उत्तेजन मेळोंक तुज्या मुखार आसा तो हेतू दवरूंक पूण देवाचेरूय पातयेवंक करूंक जे फकत तो तुज्या जिवितान करूंक शकता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.